खूप वर्सां पयलीं हो कार्यक्रम आमी राबयल्लो आणि भुरग्यांक शेताक व्हरून मातयेक पांय घालतात, ते जोत कशें लायतात. आज आमी जोत हाडूनात, ट्रॅक्टर हाडूनात, कित्याक तेगे ऑलरेडी जाल्ले, पण तांकां ताजो अनुभव मेळचो. आनी शेतकार आमी जे जेवतात ते शीत भात जो आसा तो कसो तयार जाता, त्यासाठी शेतकऱ्याक कितले काम करचें पडटा हाजो तांकां थोडो एक एक्सपिरियन्स मेळचो. मातयेक आतां आजकाल सगळीं फ्लॅटां रावतात, त्यामुळे तांकां माती म्हणटा तीच खबर ना, पण त्या भुरग्यांक एक मातयेक पांय घालून अनुभव येवचो, त्या मातयेचो चिखलाचो अनुभव येवचो, हो आमचो उद्देश. आनी आमची भुरग्यां खूप आसा, जवळ जवळ आज आमी भुरग्यां हाडलात 200-250 भुरगे आमी शेताक हाडलात. सगळे प्रत्येक भुरग्याच्या हाताक आमी शेताचे रोप दिले आनी तांकां लावपाचो एक्सपिरियन्स दिला. जरी पावस पडटा तरी पावसाक सुद्धा भुरग्यांक उमेदीन आज तांकां खूप उमेद आयली. आज घरा कडेन तांगे कितें मम्मी पप्पांचे मातशें आसतलें कपडे चिकोल लागला म्हणून, पण तरी सुद्धा तांकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळो, तांचे चेहरे आनंदान फुलले आनी हेच आमकां जाय आशिल्लें की तांकां एक्सपिरियन्स मेळचो. माझे नाव नव्या अनिल कोरगांवकर. हांव तिसरी कोण शिकता. माझ्या स्कुलाचें नाव विद्या भारती प्रायमरी स्कूल. म्हाका आज हांगा येवन खूब बरें दिसलें. पयले फावट चिखलान आयला आनी पयले फावट शेतान आयला. म्हाका खूब बरें दिसलें. थँक्यू. हांव तिसरी कोण शिकता. हांगा येवन कितें केलें? हांवें फर्स्ट टायम चिखलान येवन शेत रोयलें. हांवें शिकयलो आनी तेंच्या टिचरांनी शिकयलो. म्हाका खूब बरें दिसलें. भुरगीं खुशाल जालीं आनी ती रुंपतालीं. हांव तांकां म्हाका बरें दिसलो आनी हांव तांकां मॅसेज दिवपाक सोदतां की भुरग्यांनी शिकून पासून शेतान काम करपाक गरजेचें, कित्याक हें आमचें अन्न, तें रोयल्यार आमकां जेवपाक मेळटा. सो भुरग्यांनी कितलेंय शिकूं पूण शेतान काम करपाचें सोडचें न्हय.